जे वारकरी आसा त्यांचो एक जनसागर भरलेलो आसा। गोंयच्यान महाराष्ट्राच्यान कर्नाटकाच्यान कितलेशेच लोक पायी वारी करीत पंढरपूर पावल्या आणि जेन्ना आमी हांगा काल राती पावले तेन्ना आमकां हांगासर भजन कीर्तन सगळे कडेन विठुरायाचो नाम घोश आमकां पळोवपाक मेळटालो आणि सुत्रां सांगतात की जवळ जवळ थंय काल 10 लाख लोक असलो आणि आता जवळ जवळ 15 लाख मेरेन लोक पावला आणि आयच्या दिसा 20 लाख लोक येवपाचे हे आसा। सो म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही मंदिर पळोवंक शकता। जर दर्शनाचें जालें जाल्यार दर्शनाक जर हांगा मुखदर्शन घेवपाक जाल्यार कमीत तो अर्दो दीस लागतलो खंय आणि जर प्रत्यक्ष दर्शन जर आमी घेवपाक गेले जाल्यार 2 ते 3 दीस लागू शकता। अशें आयकपाक येता की हांगासर जवळ जवळ 20 लाख लोकांची उपस्थिती लागपाची आसा। सो दर्शन म्हणजे जो देवाचो मुकुट आसा त्या मुकुटाक पांया पडलो म्हणजे साक्षात विठ्ठलाक पांया पडलो अशें आमचे लोक मानतात। आणि काल राती जवळ जवळ जे वारकरी आसा ते 12सून चंद्रभागेन धांवपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ले। मागीर जवळ जवळ 3 ते 3:30 महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आसा ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री येवन तेंच्यांनी अभिषेक करून सगळे मानकरी येवन अभिषेक करून जात्रेक सुरवात जाल्ली आसा। सर कोणा कडेन 15 दिसाचो टायम ना, थोड्यांक आसना जाल्यार 1 दिवसाची तरी पायी अवश्य अनुभवची। एक सांगपाचें म्हटल्यार ही आमची यंदाची 8वी वारी जावन आसा आनी ही आमचे 8वे वारीक खोर्जुये मर्यादीत नासतना आमचो शेजारी गांव पैरा, शेजारी गांव आमचो हळदोणा, परत आमचे कलंगूटसून कितलेशेच अशे वारकरी आज आमकां हांगा येयल्ले आसा। आनी ही जी आमची वारी आसा ही खोर्जुये सातेरी मंदिर ते विठ्ठल मंदिर हळदणवाडी महेश शिकेरी हांगा वचून आमी थंय पर्यंत संपन्न जाता आमची वारी।